हॅलो एवरीवन, तुमच्या मुखार सांगपाची गरज ना. निकतोच पावला आमचो रायटर एंड डायरेक्टर कॉमेडियन सुकुरू सिल्वा आणि आमचो फ्लाइंग इज बादशाह फ्रॅम्प्टन हांची दोन उतरां कितें सांगताली पळय आतांच अरायव जाल्या. हॅलो गोंयकारांनो आनी आमच्या ग्लोरकारांनो, आमी आतांच पावल्यात युकेतान आमच्या कोयच्या देसान आनी उरलेले एक्टर आमचे फाल्यां येतात. सगळे पंगड फाल्यां येतात. सो आज आमी बेगीन येयल्यात कित्याक हॉलान आमकां थोडें काम आसा. म्हणटकूच फाल्यां आमी चालीक लागतले. तुमकां बरें आसा तें दाखोवपाक आनी तियात्राक तुमी सगळ्यांनी येवचें तिकेट काडून. कित्याक तियात्र सारको बरो आसा. तुमी त्या तियात्रान 100% तुमी एन्जॉय जातली. आनी दोन उतरां आमचो बादशाह सांगतलो. सगळे सुकुरूल्यान कवर केले. एक्चुअली म्हाका त्या सगळ्या लोकांक तें फाल्यां तियात्र घेवचें. इंडियन कॉमेडी स्कूल सगळी रावता तुमकां सगळ्यांक. देव बरें करूं. डायरेक्टर आमचो थंय पावन चल्लाकूय तसोच आमचो म्युजिशियन रंजननाथ. तुमकां रावता सदांच शुक्रारा 29 फ्रायडे. थँक्यू वेरी मच. Ready to watch no repeat show. चे दोन कोडेकार तियात्रीस पावन चल्ल्यात कुयटाच्या शारान आनी आमचो गोंयचो टॉप मोस्ट सिंगर रोजारियो दी बेनावली ताज्या पत्नी सांगाता कुयट पावला. आनी तसोच आमचो फामाद कॉमेडियन दू तुजी रगत मोजे कॉमेडियन रिस्टन पळय तुमच्या मुखार आसात. पयलो वयता कॉमेडियन रिस्टनाशीन. कॉमेडियन रिस्टन तुजी दोन उतरां. सगळ्या म्हज्या कुयटच्या गोंयकारांक मागीर मोगाचो नमस्कार. हांव जायते फावटी तियात्र गोंयांत नाचला, लंडनाक नाचला, दुबय नाचला, बारेन नाचला, पूण कुयटाक केन्नाच पावूंक ना. कुयटाक पयलींच फावट हांव आयलां कॉमेडियन सुकूर हाच्या तियात्राक नो रिपीट शो. आनी हो नो रिपीट शो जातलो फाल्यां. तर सगळ्यांनी येवचें आनी तुमचो मोग आमचे सगळे दाखयचो. तर वाट पळयत रावता. थँक्यू रिस्टन. आमचो टॉप मोस्ट सिंगर रोजारियो दी बेनावली ताज्या पत्नी सांगाता स्मायलिंग फेस. रोजारियो बाब दोन उतरां तुजी. मोगाच्या म्हज्या कुयट गोंयकार भाव भयणी, म्हजे फॅन्स आनी फ्रेंड्स सगळ्यांक तुमकां आमंत्रण पळोवंक नो रिपीट शो फाल्यां 29 ऑगस्ट साल्विया कम्युनिटी स्कुलान ह्या हॉलान. मागतलो आसलो सगळ्यांनी तुमी ह्या तियात्राक येवचो, तेंको दिवचो. ह्या तियात्राक कोंकणी मायभास जिवीत दवरची. जायत्या वर्सांनी हांव कुयट पावता म्हणजे अदीकूच उर्बा आनी थोच नेटान बरी कांतारां तुमच्या मुखार दवरून आमी आशेन आसा. मागतलो आसलो सगळ्यांक येवन हो शो पळोवचो आनी सक्सेसफूल करचो. नो रिपीट शो. सो सोजमता सगळीं तयार आसात म्हणून पळोवपाक नो रिपीट शो फाल्यां. देव बरें.